सोम्याच्या सोम्या जेजू थये वंदन मोगाच्या सोम्याचे देवा अर्गा बलिदान सर्गीचे पवित्रकाम गीता समाधान सोम्याचे मरण जीविता कारण पुनर्जीवन पूर्वशा आयच्या मिसाचे इरादे हे पर्यंत आसात. अर्गामी सावन दितात गॉडविन रोहित लोबो आणि फेल्सी लोबो कुलशेखर तांच्या 25 वर्सांच्या लग्नाच्या वार्षिकोत्सवाच्या संदर्भार तशेंच सिरिल लोबो आणि डेल्फिन लोबो बैंदूर तांच्या 50 वर्सांच्या लग्न जिणेच्या संदर्भार देवान केल्ल्या हेर उपकारांक अर्गां मेस्तितात. सोबेना फुटाडो हॉस्पेट, जॉन मेबल डिसिल्वा परापाडी, अविल क्रास्ता पियूस नगर, बेनेडिक्ट मेंडोन्सा निट्टे, स्टेला मेंडोन्सा बार्कोर, टेरेन्स आणि शांती सुवारिस पडुकोण, मेलियोन अल्मेडा ब्रह्मावर, प्रकाश सिक्वेरा ब्रह्मावर, आयवन रेबेल्लो आणि कुटुंब बार्कोर, थॉमस एनविल आणि ऑजविन मुंबई, जॉसलिन आणि डेरिल अल्वारिस सस्तान, जविटा डेसा उडुपी, स्टेल्ला वास सीमा आणि क्रिस्टी ताने मुंबई, मोंती मस्कोरेनस कोळलगिरी, पीटर मस्कोरेनस कोळलगिरी, लॉरेन्स आणि कुटुंब लंडन, लिल्ली आणि कुटुंब मुंबई, स्टीवन आणि लीना प्रसन्न बार्कोर, अनिल फर्नांडिस आणि कुटुंब मंगळूर, लिओना डिसोजा लॉरेटो, हेरन बर्बोजा लॉरेटो, रोशन डी अल्मेडा पडुकोणे, जेम्स रिबेरो आणि कुटुंब हेम्माडी तल्लूर, उल्लास शैन डिसिल्वा कोटेश्वर, ब्रान्सन कॉत बसरूर, रॉडिन मेंडोन्सा आणि कुटुंब तल्लूर, रोनन सल्डाना बिंदूर, फ्लाइड लोब कुलशेखर, विक्रम अनुषा डिसोजा सत्वादी बसरूर, कैनेट अनिता डिसोजा पेरंपल्ली, रोहन पायस अंगल्ली, रोशन आणि ग्रेसी बसरूर, शांती रॉबर्ट क्रास्ता कोटेश्वर, संतोष जॉयलेट बरेटो बसरूर, केविन क्रास्ता आणि कुटुंब तल्लूर, रोमी क्रास्ता आणि कुटुंब तल्लूर, मेरी डिसोजा होन्नावर, ऑल्विन डिसिल्वा होन्नावर, जॉय नतालिन सिल्वा गंगुळ्ळी हांचे इराद्यांपासत मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागतां. जेसिका शर्लिन शंकरपुरा बऱ्या अंका सोवे परीक्षे पास जावंक, अनूप मस्कोरेनस कारकळ, कॅन्डिडा वास आणि क्लिंटन लुईस मुंबई, सिंथी अल्मेडा ब्रह्मावर, पीटर मस्कोरेनस कोळलगिरी, एन्सिल रेजिना अल्मेडा कुंदापूर, प्रीतम पिंटो आणि कुटुंब शक्तीनगर, रॅन्डॉल्फ आणि लविटा मेंडोन्सा तल्लूर, मेरी डिसोजा होन्नावर, सिस्टर रेश्मा होन्नावर बऱ्या भलायके खातीर, रोशन रेश्मा कुलासो शिवमोग्गा प्रत्येक इराद्यां खातीर. देवादीन जाल्ल्या ह्या आमच्या भाव भयणीच्या आत्म्या पासत हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. देवादीन लॉरेन्स रेबेलोच्या आत्म्या खातीर मिसिता जसिंता रेबेल्लो उडुपी, देवादीन सायमन मंतेरोच्या आत्म्या खातीर मिसिता आल्बर्ट डिसोजा गुज्जाडी, कुटुंबान देवादीन जाल्ल्या सन्या पासत मिसिता आल्बर्ट डिसोजा गुज्जाडी, देवादीन फिलिप आणि ॲलिस पसनांच्या आत्म्या खातीर मिसिता स्टीवन पसना बार्कोर, देवादीन लुइजा अल्मेडाच्या आत्म्या खातीर मिसिता सिंथिया डिसोजा बेंगळूर, कुटुंबान देवादीन जाल्ल्या सन्या पासत मिसिता नवीन फर्नांडीस मैसूर,
देवादेन एंटनी कोरेयाच्या आत्म्याखातीर मिसिता मौलिक कोरेया मुंबई अंधेरी देवादेन रोजारियो लोबो आणि नथालिया लोबोच्या आत्म्याखातीर मिसिता गॉल्डविन लोबो मंगळूरू देवादेन रॉबर्ट क्रास्ताच्या आत्म्याखातीर मिसिता कॅथरीन क्रास्ता तल्लूरू कुटुंबांत देवादेन जाल्यार सक्टा पासून मिसिता सावियो प्रिसिल्ला डिसिल्वा तल्लूर उबी रावया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आयचे सुवार्तेंत जेजू आपूण आमकां शांती समाधान दिता म्हणली बसावणी करता ताणें दिवचें समाधान ताच्या सुत्रांनी आमी सांगचें जाल्यार हें समाधान आमकां संवसार दिवंक शकना जेजून दिवचें समाधान संपूर्णता आटापून आसा हें समाधान आमचे तावन कोणूच खाण व्हरूंक शकना जावं पुरो कश्ट जावं पुरो तत्वार जावं पुरो हेरांनी करची बेपारवा कितेंय आसूं हें समाधान आमचे तावन कोणायकी खाण व्हरूंक जायना असलें समाधान जेजू बसयता तर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना ओ जेजू प्रमुख जावन ताच्या आत्म्या मुखांत ताणें बसयलेल्या पवित्र आत्म्या मुखांत हें समाधान आमकां हर एकल्यांक दिवं दी हें समाधान आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याक तो दिवं दी आनी अशें आमचें कुटुंब आमचें घर समाधानाचें तें मंदीर जावन तो बदलून दी हांगासर सांत आंतोनीची मजत मागून आमी आयल्या आमची मागणी सांत आंतोन देवा समोर व्हरता ती देव मानून घेवून दी आनी ताचो अर्तो आधार आमकां फावो करून दी आनी ह्या आधारा मुखांत्र आमकां संवसारांतल्या खंयच्याय संगतीन तावन ह्या व्यक्तीन तावन मेळानांतलें तें समाधान आमचें जावं दी म्हणून आमी एका काळजाचें आनी एका मनाचें जावन हें मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना मागया हे पवित्र रितींत मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो फावो ते परी आमी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच हांव क्वार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकुळट कर सोम्या काकुळट Krista काकुळट Krista काकुळट सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट
महिमा 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 देवा उंसर्गे आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोऱ्या देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोमियाचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या कोविद आज्ञा सांगा ते देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया देवा आमच्या सर्गेंच्या बापा तू भावार्थ्यांचो उसवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुझ्या शेळयांक उतराण सोरोंक आनी देखीन सोलोवंक भाग्यवंत आंतोनीक पवित्र सभेक तुवें दिलोय ताचे विनवणेन ताणें उतराण शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप तशें आसता अंत्योक आनी इकोनिया तावन थोडे जुदेव थंयसर आयले आनी ताणें लोकांक आपले कुशीक ओडलो लोकांन पावलाक पातळयलो आनी तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शारा भायर ओन व्हेलो पूण सीस ताचे भोंवतणी एकठांय जातासो तो उठलो आनी परत्यान शारांत प्रवेश जालो दुसरे दिसा तो आनी बर्नाबास देर्बेक गेले पावलान आनी बर्नाबासान देर्बेच्या शारांत सुवार्ता परगट करून जायत्यांक सीस केल्ल्या उपरांत लिस्राक इकोनियाक आनी शेकी पिसेदियाच्या अंतियोकाक ते पाटी आयले वाटेर आसता भावार्थांत ती रावूंक सिसांक ताणें उत्तेजन दिलें देवाच्या राज्यांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरा जाय अशें म्हूण ताणें तांकां बूद सांगली हर एक सभेंत ताणें मलगडे नेमले आनी विस्वास दवरलेल्यांक मागणे आनी उपास करून ताणें सोमिया आदीन केली उपरांत पिसेदिया प्रांतांतल्यान उतरून ते पंपेलियाक आयले पेनगेंत देवाचे उतर परगट करून जातच ते अत्तेलियाक गेले शेकी थंय तावन दर्या वाटेन ते अंतियोकाक पाटी आयले येदोळ पर्यान संपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्ले हांगा पावतास सभेच्या सर संध्यांक ताणें जमो केले आनी आपणा मारिपात कितें सगळें देवान केलें तें आनी जुदेव न्हय असलेल्यांकी कशें ताणें भावार्थाचें दार उगडलें
हें तांकां विवरून सांगलें. थंय सिसा सांगाता ते जायतो काळ रावले. देवाचें उतर हें. तुझे पर सर्वेस्पुरा तुझे रासवड कायेची प्रतिष्ठ महिमा पासारतले तुझे पर सर्वेस्पुरा तुझे रासवड कायेची प्रतिष्ठ महिमा पासारतले सर्वेस्परा तुवे रचलाय ते सगळे तुझी स्तुती गातले तुझे भक्त तुका दिन वाचतले तुझे रासवडकायची महिमा वाखणतले आणि तुझी वड कृत्या ते नाव वाढतले तुझे भक्त सर्वेस्पुरा तुझी रासवड कायेची प्रतिष्ठ महिमा पासारतले अशे समेस्त मनशान तुझी वर्ती कर्तुवा आणि तुझे राजवाडकायची प्रतिष्ठ महिमा कळीत जातली तुझे राज केदीस नाही आळवोंचे तुझी राजवडकी संततेची संतती बाळतली तुझे भक्त सर्वेस्पुरा तुझी राजवडकायेची प्रतिष्ठ महिमा पासारतले मोठ्या तोंडा सर्वेस्पराची होकळी हांव गातलो सगळे मनशाकू ताचे नाव वाखणतले सासनाच्या सासना तुझे भक्त सर्वेस्पुरा तुझी रासवडकायेची प्रतिष्ठ महिमा पासारतले तुझे भक्त सर्वेस्पुरा तुझी रासवडकायेची प्रतिष्ठ महिमा पासारतले Alleluia, Alleluia, Alleluia. क्रिस्तान कष्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक आनी अशें आपले महिमेंत भितर सरूंक हें सगळें क्रिस्ताक घडून येवंक आसलें Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोमिया त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो
समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेतां, म्हजें समाधान तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत काडची सोडा, तुमी भिवचें नाका. हांव वेतां आनी तुमचे सुरशीं फाटीं येता म्हणून हांवें सांगलें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सुरशीं वेतां म्हूण आयकून तुमी संतोश पावतल्यात. कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सतमनशाक आतां तें घडोवन येवचे आदींच हांवें तुमकां सांगलां. आतां ह्या संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला आसता आनी की चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवचो ना. ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. पूण हांव बापाचो मोग करतां, ताणें फरमायल्या प्रमाणेच करता म्हूण संवसाराक कळीत जायचें न्हय. देवाचें उतर हें क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, कातोलीक पवित्र सभेत हांव विंगड सरलेले जायते पंगड आसात. ह्या पंगडा विशांत आमकां कळीत आसा. जायते फावटी ह्या पंगडाक गेल्ले आमकां मेळ्ळ्यात जावंक पुरो. आमकांय तांणी आसच्या पंगडाक ओडूंक तांणी प्रयत्न केल्ले आसा जावंक पुरो. हे प्रयत्न ते कशें करतात? पवित्र पुस्तकाची थोडीं उतरां उल्लेख करतात आनी म्हणटात, अळे कातोलीक पवित्र सभेचे संदे ह्या देवाच्या उतरां प्रमाणे जियेनात. तांणी तांकां जाय तशें देवाचें उतर गुंडायलां या ट्विस्ट केलां. देवाची खुशी तांणी सोण सोडल्या आनी तांचीच नियमां तांणी करून घेतल्यांत, तांचीच शिकोवण तांणी दिल्या अशें तांणी सांगचें आसा. आनी थोडीं उतरां उल्लेख करून आमकां सांगचीं आसात. जावं पुरो दुकराचें मांस खावचें. आनी तसल्या पंगडाक गेल्ल्यांनी पवित्र पुस्तक दुकराचें मांस खावंक आडवारता देखून तांणी दुकराचें मांस खावच्यांत सोडलां. आनी दुकराचें मांस केल्यार आमी मेळ्ळीं जाता म्हणून तांणी सांगचें आसा. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता तें मांस मेळ्ळें. पूण तांकां कळीत आसना की जेजून कितें सांगलां गे म्हळ्यार जें कितें भायर तावन मनशाच्या तोंडाक वेता, पोटाक वेता, तें मनशाक मेळयना. बदलाक जें कितें काळजांत तावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. जेजून ह्या उतरान, हे शिकोवणेन सकड कान बरें म्हणून सांगलां असो विवर दिवंक ते सुकतात. आनी सांगाता पेद्रूक दिल्लें दर्शन तांच्या मतींत आसना. पेद्रूक एक दर्शन पळोवंक मेळटा आनी जायत्यो मोनजाती देंवतात. आनी देव कितें म्हणटा, पेद्रू उठ, मार आनी खा. पेद्रू कितें जाप दिता, हांवें हें दोळ मेळ्ळें केल्लें ना. आनी देव कितें जाप दिता, जें कितें देवान शुद्ध केलां तें अशुद्ध म्हणा नाका. तसलीं उतरां त्या वेळार तांच्या उगडासाक येनात आनी ती जाप दिवंक आमकां जायते फावटी कळना. पोरण्या सोल्यांत जाल्लीं नियमां नव्या सोल्यांत ती कशीं रद्द जाल्यांत
ह्या विशयांत ते आमकां विवर दिनांत आनी जायते पोटी कितें जाता की म्हळ्यार आमी सुकोवन पडटा आमी तांणी सांगिल्लें सत म्हणून स्विकार करता आनी जायते पोटी तांच्या फाटल्यान वेता आनी तांच्या फाटल्यान गेल्ले जायते जण आमकां कळीत आसात आमच्या कुटुंबा मदें आमच्या सैरां मदें तसले व्यक्ती आसात जावंक पुरो आतां हें सगळें हांव कित्याक सांगता आयचे सुवार्थेचेर एक गुमान तुमी दिलें जाल्यार हांगासर एक उतर आसा तें कितें म्हळ्यार जेजू सांगता बाप मुजे प्रास व्हरतो हें उतर आमी कशें समजोवचें तशें जाल्यार जेजू आनी देव एकच न्हय गे जेजू देव न्हय गे बापा प्रास जेजू सकयल गे मगळ भावांनो आनी भयणींनो सुरविल्ले पवित्र सभेंत जेजू विशांत बरी अभिप्राय नातलेले मनीस कशें आतां पळया पवित्र सभेतान विंगड गेल्ले मनीस पवित्र पुस्तकांतली थोडी उतरां विंसून आमकां वाट सुकयतात तशेंच ते आदल्या काळार मनीस जेजूचेर पातयेणी दवरी नातलेले मनीस जेजूक देव म्हणून वळखा नातलेले मनीस कितें करन आसले गे म्हळ्यार हें वाक्य ते काडटले आनी म्हणटले पळया जेजून सुवार्थेन कितें सांगलां जेजून कितें सांगलां गे म्हळ्यार बाप म्हजे प्रास व्हरतो म्हणून सांगलां आनी त्या देखून जेजू देव न्हय जेजू देवाच्याकय सकयल जेजू बापाच्याकय सकयल ते समासम न्हय आमचो भावार्थ कितें गे म्हळ्यार भावार्थाची उत्साह आमी करता आसतना कितें म्हणटा हांव जेजू जावन आसा जेजू जावन आसा देव एका देवातावन आयला तो देवाक समासम उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन करो देव म्हणून आमी म्हणटा आनी ह्या बाबार्थाक विरोध जावन ही शिकवण ताणें सांगलेली आसा आनी कशें आतां जायते जण फटवण पडटात गे तशेंच तांची शिकवण आयकून जायत्या जाणांनी चिंतलें आसा वय जेजू देव न्हय आनी अशें जेजूचेर तांचो भावार्थ ताणें उणो केल्लो आसा जेजू देव म्हणून मानून घेवंक ताणें इन्कार केल्लें आसा तर मगळ बाबांनो आनी भयणींनो हें उतर कशें समजोवचें जेजूस सांगता न्ही गे बाप म्हजे प्रास व्हरतो म्हणून तर हें उतर देवाचेंच उतर पवित्र सभेन आमकां दिलां तर तें कशें आमी घेवचें मगळ बाबांनो आनी भयणींनो ह्या खातीर आमी समजून घेवचें कितें गे म्हळ्यार पवित्र पुस्तकाचीं उतरां आमकां समजाचें जाल्यार आमकां गूंड शिकाप आसूंक जाय पवित्र पुस्तक आमी अध्ययन करूंक जाय जर पवित्र पुस्तक शिकना जाल्यार पवित्र पुस्तकाचें गुंडायेन अध्ययन करिना जाल्यार आनी एखादो वेळ आमकां खंयचेंय कळीत नातलें आमी कळीत आसल्या कडेन विचारिना जाल्यार जायते फावटी वाट सुकची साध्यता आसा म्हणल्यार हें एक वाक्य निदर्शन आतां हें वाक्य कशें समजोवचें गे म्हळ्यार ह्या सगळ्या देवाच्या उतराचो संदर्भ कसो आसा गे म्हळ्यार जेजू निमाण्या जेवणार आसा आनी थोडोच काळ जेजू तांचे सोबे आसतलो आनी जेजू तांच्या शिसांक धैर्य दिता
आनी तो कितें म्हणटा गे म्हळ्यार हांव बेगीनच वेतोलो खंय वेतोलो कुर्सा सरशी आपणाक मोरणाची शिक्षा दितेले पूण तितल्यारच आखेर जावचें ना बाप म्हाका जिवंत उठयतलो आनी हांव सर्गाक सण वेतोलो हांगासर जेजू उलयता आसतना तो ताच्या मनशापणाचेर गुमान दवरून उलयता कित्याक म्हळ्यार आमी जाणाव जेजू जावन आसा संपूर्ण देव आनी संपूर्ण मनीस हांगा ह्या संदर्भार तो उलयता ताच्या मनशापणाचो संदर्भ मोतींत दवरून ताच्या मनशा सायबाक रेफर करण म्हणयत उद्देशून म्हणयत तो उलयता आनी तो उलोवन कितें म्हणटा म्हज्या मनशा सायबाक सरी केल्यार देव व्हरतो वय न्ही गे देव व्हरतो कोणाक सरी जावन मनशापणाक सरी जावन पूण देवाच्या या जेजूच्या सैबाक सरी जावन कसो देव एकच देवाच्या सैबाक देवाच्या सैब जेजू थंय आसा आनी ह्या सैबाक आनी देवाच्या सैबाक सरी केल्यार जेजू आनी बाप एकच पूण जेजूच्या मनशा सैबाक सरी केल्यार जेजू मनीस जावन आसा बाप त्या मनशा सैबाच्या की व्हरतो त्या देखून असलें सत थंयसर जेजू आमकां सांगता ह्या उतरा मुखांतर जेजू ताच्या मनशा सैबा विशांती दैवीक सैबा विशांती तो उलयता तो संपूर्ण मनीस आनी संपूर्ण देव म्हणलें सत ताच्या शिसा मुखार तो दवरता आनी तो तांकां धैर्य दिवन म्हणटा मनशा सैमांत आसलेल्या म्हाका ही मनशाची कूड जी हांवें घेतली आसा ती मनशाची कूड लोक कुर्सार किळायतलो पूण तितल्यारच आखेर जावचें ना देव कितें करतलो गे म्हळ्यार ह्या मनशा कुडीक तो जिवंत करतलो आनी त्या देखून आमी पळयता मोगाळ भावानो आनी भयणीनो जेजू जिवंत जाल्या उपरांत शिसांक भेटता तोमासा तो म्हणटा अळे तुजे हात म्हज्या कडुवाळांत घाल म्हणटा तुजें बोट म्हज्या गायांनी घाल म्हणून तो म्हणटा ताची कूड दाखयता ताची कूड कितें जाल्या आतां जैतेवंत जाल्या महिमेवंत जाल्या ताच्या उपरांत आमी पळयता तो निजायकी ताच्या कुडींत जिवन जाला म्हणलें तो दाखयता शिसांक त्या सरोवराचे तडीर दिश्टीक पडच्या मुखांत तो तांचे सांगाता सकाळींचो नास्तो सयत करता मसली बाजून खाता वय तो एक भूत न्हय म्हणून दाखोवच्याक वय मकाळ भावानो आनी भयणीनो ही मनशाची कूड देव जैतेवंत करतलो आनी परत तो कितें करतलो तो सर्गींच्या राजाक म्हाका आपोवन व्हरतलो त्या देखून हांगासर असल्या एका संदर्भार जेजू भिरांतेंत आसलेल्या जेजूक कुर्सार मारतात म्हणल्या त्या कंतीन आसलेल्या शिसांक बुजयता आनी असली बुजोवन दिता आसतना तो ताच्या मनशा सैबाच्या कुडीक रेफर करून उलयता आनी अखेरीक तो म्हणटा म्हज्या मनशा कुडीक सरी केल्यार आमचो देव आमचो बाप व्हरतो पूण जेजूच्या सैबाक सरी केल्यार देव
जेजूक समासम. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, वो अर्थ हांगासर जेजूच्या उतरांचेर आठापून आसलेलो आसा. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, हें एक दृश्टांत तुमचे समोर हांवें दवरचें. कशें जायते फावटी देवाच्या उतरांची गूंड वळख आमकां नातल्यार कशें आमी फटवून पडची साध्यता आसा गे म्हणून. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, देवाचें उतर हांवें सांगचें जाल्यार आनी हांवें अध्ययन केल्लेल्या बरें, कातोलीक पवित्र सभेंत आसल्या तितलें संपूर्ण सत दुसऱ्या खंयच्याय पंगडांत ना. खंयच्याय पंगडांत ना. जें कितें सत पवित्र सभा पासारता तें देवाच्या उतरांच्या आदाराचेर तें पासारता. पवित्र सभेन उसारची पासारची सतां ताचें रुट्स या ताची पाळां पवित्र पुस्तकांत रोंबोन आसात. थोडे जण पंगडाक गेल्ले पुरो पापा साहेबाचो अधिकार मानून घेनात. पापा साहेबाचो अधिकार पवित्र पुस्तकांत ना, ह्या देवान दिल्लो न्हय असलें एक आर्ग्युमेंट ताणें मुखार घालचें आसा. पूण मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, इवन तें जाल्यार जर तुमी पवित्र पुस्तक अध्ययन केलें जाल्यार हर एक कॅथोलीक पवित्र सभेन कितें सगळें ह्या पवित्र सभा कितें सगळें करन आसा, कितें सगळें पात येवन आसा, तें सगळें पवित्र पुस्तकाचेर हुंदोन आसा. ताची पाळां ह्या ताचें मूळ पवित्र पुस्तकांत आसा. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, देवाक आमी अर्गां दिवया. प्रत्येक जावन ह्या कॅथोलीक पवित्र सभेंत ताणें आमकां दवरलां. जायतें वारें आसल्यार, जायतो वत्तड भायर जावन आसल्यार पवित्र सभेंत आमकां दृढ दवरलां. पवित्र सभेंत आमचो भावार्थ हालोवंक ताणें सोडूंक ना. पवित्र सभेचे एकवटांत हांव ताणें आमकां विंगड वचूंक ताणें सोडूंक ना. ह्या पासत देवाक आमी अर्गां दिवया. सांगता पवित्र सभेंत संपूर्ण सत जेजून शिकयलेलें शिकयतात म्हळ्यार तें मतींत दवरून पवित्र सभेंत आमी उरया. कॅथोलीक पवित्र सभेचे शिकवण्यो त्यो अर्थ करून घेवंक, त्यो स्विकार करूंक आनी त्यो समजूंक देवाचो आदार मागया. आनी तिसऱ्यान मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, जीं कोण आमचे तान विंगड गेल्यान पवित्र पुस्तकाच्या विशयान खंयच्या कारणां खातीर ते विंगड गेल्यान तें कारण आमी सोदून आमी अध्ययन करून तांची सूख समजोनी ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडान ती पयस करूंक आनी जाता जाल्यार आमच्या कुटुंबांत आसलेल्यांक जावं पुरो, आमच्या शेजारा आसलेल्यांक जावं पुरो, आमच्या इश्टां मदें आसलेल्या जावं पुरो, कोणी कितेंय पयस गेल्ल्यान जावं पुरो, तांकां परत ह्या एकवटाक हाडूंक पवित्र सभेच्या गोपांत तांकां फाटीं हाडूंक आमचे प्रयत्न करया. हे दिशेन देव आमकां आदार दिवंक दी. अशें ही सुवार्ता, सताची सुवार्ता प्रसारची मनशां तो आमकां करून दी. कशें सांत आंतोन देवाचें उतर परगट करी लागलो गे आनी देवाच्या उतरांच्या आदारान ताणें जायत्यांक ह्या हिंडाक हाडलें गे, पवित्र सभेक ओडलें गे. तशेंच ह्या सांता बरें जो आमकां आदार दिता, जो आमकां मजत दिता, त्या सांता बरें आमचें जिवीत शुभ वर्तमानाचें जिवीत करूंक आनी शुभ वर्तमानांतय खऱ्या सतांतय लोकांक वोन हाडची ताच्यात असली व्यक्ती आमकां करूंक सांत आंतोनी आमकां गरज आसची मजत देवातान मागून दिवंक दी म्हणून आमी मागया. देव आमकां दिता. आयचे सुवार्थेंत ताणें आमकां सांगलेलें आसा, संवसार दिवंक शकनातलें समाधान हांव तुमकां दितां. देव आमकां बरेंच दिता. ह्याच विश्वासान बऱ्यांतलें बरें आमकां
ताच्या उदारपणान फावो कर म्हणून मागून आमची प्रार्थना आमची मागणी ताच्या समोर दवरया. सर्गींच्या बाप्पा पवित्र सभा चलोन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक गवळी बापांक याजकांक धार्मिकांक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरांत तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी अधिकारीनी आनी राजकारभार्यांनी सता नितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक भ्रष्टाचार अनीत अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक भुलोवन तांची जिणी होगडाय नाशे बगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळा सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांची मागणी आनी तेसावां तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे अस्कार सुस्कार हाडून ह्या पूर्ण शेतांक आयल्यात तांची आशा अपेक्षा सुफोळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टांच्या पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल पिडे शिडेंतली तांकां निवार म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पूर्ण शेताच्या अभिवृद्धीच्या कामांक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनांच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंबरांनी तांकां पाटीन दी. फुडें जावंक आसची बरीं कामां शेवटाक पावय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जी कितें आमची मागणी घेवन ह्या पुणशताक आमी आयल्या ती बापाच्या पांयांतळ आमी दवरया. आमचे सुबें सांत आंतोनी आमच्या पासत मागता आनी देवाचो आदार आमकां जोन दिता. सर्गेंच्या बोमगाळ बापा सांत आंतोनीच्या मागण्यांचो आधार घेवन आमची प्रार्थना आमी तुजे समोर दवरलेले आसात. आमचेर जण एकल्याचेर तुजे कृपेचें बेसावांक घाल. तुजो आदार आमकां फावो कर. तूं आमकां बऱ्यांतलें बरें दिताय म्हळ्यार विश्वासान तुज्या देण्यांक राखून रावोंक तूं आमकां आदार दी. कितेंय आमी होगडायता जाल्यार कितेंय आमकां मेळना जाल्यार तें आमच्या बऱ्याकच आनी बऱ्यांतलें बरें तुवें आमकां तयार करून दवरलां म्हळ्यार तें पातयेन विश्वास दवरून तें घेवंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. पानसंको नूरा मोरू C22. संगी भेटयता ही देणी मानत घे ये बापा. स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान दिता तुका. आशिर्वादीत कर मोगान तुज्या दिव जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान दिता तुका. आशिर्वादीत कर मोगान तुज्या दिव जीवन आमचे नंदन कर.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्व पदवेदार देवा, तुझ्या भक्ता पदवाच्या आंतोनीच्या महिमे खातीर हें वाकाण्याचें बलिदान आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं आत्म्या कुडीचें निर्मळपण दिवन आमकां पवित्र कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. तुज्या पुता जेजूचें नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आस. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आंतोन तुज्या भक्ताच्या मना ही परब संभ्रम तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. भवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्त मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो, तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारो उरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरंता.
जे पुन्हा जीवन हो आम्ही करगडता तुझ्या गेल्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेका बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवथेल्या आमच्या सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा जराळ आयजाक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितेमगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो पुर्वचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव पार मरिये देवाचे माय संगाती भगवंत जुसे तुजो पती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडवंदराचे आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां भोगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी अनेक वटांत सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनांच्या ससनांक सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळिये संसाराचे पकडलेले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे काढतेले आमची काकुळट देवाचे शेळिये संसाराचे काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान तिने जावन सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावत ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थुया. अगणित देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, जेजूच्या अमली कुडी रक्ताच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. तांतून भक्तीन वांटो घेतलेले वरवीं तुझ्या सर्गेंच्या संतोषांत वांटो घेवन एक दीस संपूर्णेन आमी दादोशी जावच्याक तुझे तावन हांगा केदेंच वेगळी जायना जावंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. येत जागी तुका आजापा ओबले मोरा सुकान बारा देव सारकाच्या नावान बोलता कोडा पेडेस बोरे साथा. सारकी तो फरमायता आपल्या पांगल्यांक पेर्यांक पावता. कितें सांडल्यार दाखोवन दिता. ल्हानां व्हडांक दुसोन धाडटा. नव्यानाचे मागणे आमी सांगता म्हणया पान नंबर 16. ये वर्त्या संता संत अंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मौन सुख अनवरां देवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयसरता म्हणून उगडास कर. तुझ्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये थंड जातात. बंदिवानांचे संकले तुटून पडतात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केपे आयकतात. मने उलयतात. भायर पडिल्ले वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्लें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रास न पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पातयेनी तुजे दवन तुजी कुमोक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. आमी बसया. आमची त्या सभां देवा समोर दवरया. सांत आंतोनीच्या मागण्यांची मजत घेवन एकल्यान शॉपकान घेवन बरो वेवहार करूंक आनी ह्या वेवहारांत यशस्वी लाभोवंक. ऑटिझम आसल्या तेका भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक तांकां सारकें उलोवंक जावंक. शिकोवंक बरी मत लाभोवंक. बरें शिकप आपणावन बरो भुरगो जावन जियोंक. भुरग्यांनी ह्या खातीर मागूंक सांगलें आसा. बरी सैरीक मेळोवंक. बरी विजा मेळोवंक. भायल्या गांवांत काम मेळोवंक. पांसनांक बरी भलायकी मेळोवंक. बरें काम मेळोवंक. आदलें काम पाटी मेळोवंक. एन्जिओप्लास्ट जाल्ल्या एकल्याक भलायकी मेळोवंक. डायबिटिक्स आनी इतर पिडा आसलेल्या दोगांक भलायकी मेळोवंक. कुटुंबांत मोग आनी समाधान आसूंक. रीण फारीक जावंक आनी गेल्ले पयशे पाटी मेळोवंक. हातीन घेतिल्लें घराच्या बांदपाचें काम पोता पावोवंक. कोयटांत बरें काम मेळोवंक. भुरग्यांचें देणें फावो जावंक. पांय दूख गूण जावन पांयांक बळ मेळोवंक. दोळ्यांची दिश्ट सारके जावंक. सेवेरिन पेरेरा मुंबय हेच्या बऱ्या भलायकी खातीर युरोप देशाक बऱ्यान वचून पावोवंक. इंजिनियरींग जाल्ल्या आनी आतां IT कोर्स करच्या एकल्याक बेगीन काम मेळोवंक. एलर्जी पिडा गूण जावंक. दोळ्यांची सूज देंवन दोळो गूण जावंक. काम बरें करून जावचे खातीर
विजिटींग विजा आसली एम्प्लॉयमेंट विजा जावचे खातीर वेल्डिंग शॉपांत बरें काम येवंक, दोगांची पायल्स पिडा गूण जावंक, राग पयस वचोंक, सैतानांचे आनी दुस्मानांचे बळ मोडूंक, पोट दूख आनी गॅस्ट्रीक गूण जावंक, कुटुंबांतल्या सगळ्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, शॉप बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, कुटुंबान सगळ्या लागीं बरें करून जियोंक, बिझनेस प्लॅन यशस्वी जावंक आनी बरें स्टाफ मेळोवंक, सांबाळ वेळार मेळोवंक, कॅथरीन लुवेसिका जायते कामाचे समस्या आसात ते निवारूंक, प्रीती टेल्लीस हिका भलायकी लाभल्या ह्या पासत देवाक ती अर्गां दिता, एकल्याच्या पुताक बरें काम मेळोवंक, परिक्षेंत बरे अंक आपणावंक, कोंकणी उणी जावंक, हातापायांची गांठ दूख गूण जावंक, जागो बऱ्या रेटीक विकून वचोंक, भुरग्याचें हट उणें जावंक, भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, घरच्या सगळ्यांक शांत समाधान मेळोवंक, आमाल पिवण्यांची सवय उणी जावंक, घर बांदूंक, भुरग्यांक बरें शिकप आपणावंक, घराक वाट जावंक, सोनिया आनी अल्रिकाक हांकां बरी भलायकी मेळोवंक, स्टेल्लाक बरी सैरीक मतीक समाधान मेळोवंक, नॉयल म्हळ्यार बरी भलायकी मेळोवंक, फिलोमेन म्हळ्यार भयणीक पांय दूख गूण जावंक, पियोवणें उणें जावंक, पैणा वेळार सरितींच्या अनवरात राखोवंक, बरें काम मेळोवंक, एकल्याक कॅन्सर आसा तें गूण जावंक, एकल्याक पाटीच्या कण्यांचे समस्या आसात ताज्या पासून आमी मागया, कामांत भद्रती मेळोवंक मागया, ह्या आनी इतर गरजां खातीर जायत्या जाणांनी मागोवंक सांगिल्लें आसा, तांच्या समस्यांच्यो गरजो विश्वासान पातयेन देव आमची मागणी आयकतलोच. सांत आंतोनीन आमचे खातीर केल्ली विनवणी देव स्विकार करून ताच्या सांत आंतोनीच्या भक्तांनी देवा समोर दवरलेली प्रार्थना तो स्विकार करतलो आनी ताचो वर तो आधार दितलो म्हणून आमी विश्वासून प्रार्थना करया. सर्व आमी उबे रावया. सांत आंतोनीची मजत मागून आमचे स्वर्गरचो बापाच्या पांयां तळ आमी दवरया आनी सांगात हें मागणें म्हणया. एकेरेकट्ट्याच्या असऱ्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुझ्या असऱ्या मारिफात तुझे मजत मागून ह्या पुणशताक आयलेल्या सर भक्तिकांक तो पावताय, तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सभा देण्या पैकी असऱ्यांचे देणे विशेष. ह्या असऱ्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हण तुजे लागीं कलतेपणी मागता हांव. परत आमच्या प्रत्येक इराद्यांचो आमच्या गरजां उगडास घडया आनी विश्वासान आमी मागया. यो आमचो स्वर्गरचो देवा आमच्या बापाच्या पांयांतळी तूं दवर. तुज्या मोगाळ विनतेन काकुळदार देव ती मागणी स्विकार सुंदे. सर कश्टांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिड्यांतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावं दी. आमेन. सांत आंतोनी आमा पासून विनंती कर. क्रिस्तच्या बसण्याक आमी फसवचे खातीर प्रार्थुया.
सर पदवेदारा देवा तू एकलोच विचित्राने आजापां करताय आम्ही तुझ्याकडे परतून मागता तुझो सेवक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं सदांच काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. आमेन. पिडेस्तां खातीर आमी मागया. आमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार आमच्या पासत आमी मागया. घरांत कोणी पिडेस्तां आसत जाल्यार तांच्या पासत मागया. आस्पत्रेन चिकित्सा घेवची पिडेस्तां तांच्या पासत आमी मागया. प्रत्येक जाण भुरग्यां पासत आमी मागया. जायतीं भुरगीं जायत्या रितीच्या पिडेंत आसात. ह्या कोविडा वरवीं जायत्या समस्यांनी तीं पडलेलीं आसात. जायत्या जाणांक ऑटिझम पिडा आयिल्ली आसा. तांच्या पासून प्रत्येक जावन मागोवंक सांगलेलें आसा. तांचो उगडास काडया. सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाचो आदार तांकां लाभून दी आनी ह्या तांच्या पिडेतांव तांकां सुटका मेळून दी म्हणून आमी मागया. सर पदवेदार आनी ससन देवा तुजी गुण करचे सकत पिडेस कुडींनी वतून कोसोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपा सांतले तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुजे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीच्या प्रत्येक मजतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतान तुज्या दैवीक साहवासा सुसंतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणली दादोसकाय तांची जावन दी. अशें शांती जोडुली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवण्यांनी देखी प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमचे तकले आमी बगुया. सुम्यांचो आशिर्वाद आमी घेवया. सुमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. आमेन. तुमच्या भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदां काल रावूं. आमेन. आमी सेवकाच्या जेवणाचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. सर्गेंच्या भोव मोगाळ बापा तुवें इस्रायल परजेक सर्गेंतान मान्ना दिलें आनी तांची भूक थांबयली. नव्या सोल्ल्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत थोड्याच उंड्या मासलेन जमा जाल्ल्या 5060 लोकांक तुवें वाडलें. तांची भूक थांबयली आनी तूं तांची जतन करचो देव म्हणून दाखयलें. आमी सेवपेचें जेवण तुजे जतनेचो संकेत ह्या जेवणाचे तुजे आशिर्वादां घाल. ह्या जेवणा वरवीं आमकां भलायकी लाभून दी. ह्या जेवणा वरवीं कुडी आत्म्याची दादोसकाय आमकां फावो जावं दी आनी अशें तुज्या मोगाचेर सदांच पातयेनी दवरूंक ह्या जेवणा मुखांत्र आमकां कृपा लाभून दी. सांगाता हें जेवण आमकां दिवंक आदार दिल्ल्या ह्या पुणशेताच्या सांत आंतोनीच्या भक्तकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जे बरेंपण आशेवन जी कृपा आशेवन जो आदार मागून हें जेवण तांणी दिलां तो आदार तूं तांकां बेगीन फावो कर आनी अशें तुजे जतनेन आमकां सदांच सांबाळ म्हणून तुजे लागीं मागता. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. आयच्या ह्या मिसाक सांगात दिल्ल्या गायन मंडळीचो वजंत्र वाजोवंक कुमोग केल्ल्या लॉयड रेबेरो गंगुळ्ळी हाचो आल्तार भुरग्यांचो तुमचो सर्वांचो उपकार भोवरता. तुमकां देव बरें करूं. हाचे उपरांत तुमी जेवणाक वेचें. जेवण वाडोवंक थोड्या जाणांनी आमकां कुमो करूंक जाय ही अशी आमची विनंती आसा. अखेरीचें गीत आमी गावया.